साम पावलान कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्यो सर्व सांगती तुमकां एक दृश्टांत जायशो म्हाकाच आनी आपोलोक हांवें लागू केल्यात. अशें केल्ले वरवीं बरोवन घाल्ल्या नियमा प्रकार चला म्हणलें सांगणेचो अर्थ आमचे तावन तुमी शिकात जाय. एकल्याचें व्हडपण पळोवन ताची पार्थ घेवंक आनी दुसऱ्याक विरोध रावोवंक तुमी फुडें सरचे न्हय. हेरां प्रास तूं व्हड म्हूण कोणें तुका सांगला? तुजे कडेन तुवें घेनातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलाय वय जाल्यार तुजेंच म्हणलें बरें तूं भाडाय उलयताय कित्याक? इतल्या भितरच तुमी पुरते धादोशी जाल्यातशें दिसता. तुमी ग्रेस्ती जाल्यात. आमचे विनेस तुमची रासवडकी तुमी हातांत धरल्या. तुमी निजायकी राजा जाल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी तुमचे बराबर राजवडकी चलोवन आसत्या. म्हाका दिसता देवान आमकां धर्मदुतांक मोरणाचें फर्मान जाल्ल्या बरी सक्टां प्रास निमाणे करून रंगस्थळार उबे केल्यात. सगळे रचने मुखार मनशां आनी देवदूतां हुजीर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या. आमी क्रिस्ता पासत पिशे, तुमी क्रिस्ता पासत शाणे. आमी अस्कत, तुमी शक्तिवंत. तुमकां मान मेळटा, आमकां अवमान. आजून पर्यान आमी भूक आनी तान मारतां, विणगे आसां, मार खातां आनी घरदार नासतना गांवार भोंवतां. वावर करून आमच्या हातांची बोटां झरयतां. आमचे वयर शिराप घालतेल्यांक बरें मागून आशिर्वाद दितां. आमकां मेळटा ती दगधनी आमी कुशेन सोंसून व्हरतां. आमची निंदा केल्ल्या वेळार आमी भोळेपणी झाप दितां. आमी निजायकी आज पर्यान संवसाराचो कोयर आनी सक्टांनी भायर उडयलेलें मेळ्ळें जावंक पावल्या. तुमकां लजेक घाली जाय म्हूण न्हय, भागार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक बुधबाळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां. तुमकां क्रिस्ता थंय हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापूय म्हणलो एकलोच. हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून क्रिस्ता थंय तुमकां जल्म दिल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. श्लोक. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक भियेवन चलतेल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपलो मोग करतेल्यांक सर्वेस्पर राखता, पूण सगळ्या नश्ट्यांचो तो नाश करता. श्लोक. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. मुझे तोंड सर्वेस्पराची स्तुती करूं, सगळ्यो रचना ताच्या पवित्र नांवाची
स्तुती करू ससनाच्या ससनाक. श्लोक आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर लागींस आसा. सालुकाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक साबाता दिसा जेसू गोवांच्या शेता मदल्यान वेता आसतना ताचे शिस थोड्यो कणश्यो मोडन त्यो हातार घश्टून खाताले. हें देखलेल्या फारिसेवा मदल्या थोड्यांनी म्हणलें, साबाताच्या दिसा आड व्हरलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आड व्हरलेले समर्पित उंडे ताणें काडून केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले नातवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पूत साबाताचोय धनी म्हूण येत. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्त.